गोयचे 5 पंचायतीचे पोटवेंचणुकेचे 9 वॉर्डातले निकाल लागल्यात। हरवळेचे 9 पंचायतीचे 5 वॉर्डांनी 9 पंच वेंचून आयल्यात। आयतारा हरवळे पंचायतीची पहिलेच फावट वेंचणूक जाल्ली। 23 उमेदवार उबे राविल्ले। ते भायर उसगांव गांजे पंचायतीचो वॉर्ड 3, फोंडे बांदोड्या पंचायतीचो वॉर्ड 1, काणकोणा आगोंदा पंचायतीचो वॉर्ड 6 आणि बार्देशांतले साल्वादोर देमून पंचायतीचे वॉर्ड 6 जाल्ले वेंचणुकेचे निकाल लागल्यात। 2013 नव्यानूच केल्ली हरवळे पंचायतीची पहिली वेंचणूक आयतारा जाली। हरवळे गोयची 190वी पंचायत। 5 वॉर्डांनी मिळून 23 उमेदवार उबे राविल्ले। सोमारा निकाल जाहीर जालो। हरवळेचे 9 पंच। प्रभाग 1 जिकिल्लो उमेदवार सागर सगुण मळीक। प्रभाग 2 श्रद्धा शरद मळीक। प्रभाग 3 महेश दिवकर। प्रभाग 4 गुरुप्रसाद गणपत मळीक। प्रभाग 5 प्रिया प्रमोद ठाकूर। आयज तेंच्यांनी रात दीस एक करून म्हाका निवडून हाडलेलो आसा। 201 मतां बऱ्याच मतांनी निवडून हाडलेलो आसा। तेंचो आभारी आसा। भारतीय जनता पार्टीचो आभारी आसा। तेंच्यांनी आमकां 7 वर्सांच्या पाश्यास काळान आमकां एक पंचायत दिल्ली आसा। आमी जो जाहीरनामो छापलेलो आसा ते जाहीरनाम्यार ज्यो गोष्टी आमी केल्या बरयल्ल्यो आसा त्या गोष्टींक धरून फुडें आमी कार्य करतले अशें आमचो सदैव प्रयत्न आसतलो। गांवाचो विकास हो आमचो मेन उद्देश आसतलो, ध्येय आसतलो। वेंचणुकेचो निकाल लागले उपरांत जिकिल्ल्या उमेदवाराच्या कार्यकर्त्यांनी रॅली काढल्यो। बांदोडा पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 1 जाल्ले पोटवेंचणुकेक सुकानंद कुरपासकर 691तली 426 मतां घेवन जिखलो। ताचे आड तुकाराम गावडे राविल्लो। उसगांव गांजा पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 3चो निकालूय सोमारा लागलो। वार्डातल्या 764 मतदारांपैकी 763 जणांनी मतदान केले। तातूंतली 368 दीपा नायकाक जाल्यार 379 घेवन सुनंदा नायक जिखली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयात मसाज पार्लरांनी अनैतीक आणि बेकायदेशीर वेव्हार चल्ल्यात म्हूण दिशी खबरो येतना भलायकी खात्याचे मात ताचेर मातूय नियंत्रण ना ही गजाल उक्ताडार आयल्या। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान भलायकी खात्याकडेन मसाज पार्लरांचे लिस्ट मागले। खात्याकडेन दितले जाल्यार कांयच ना। वेल्यान भलायकी खात्याच मंडळाकडेन लिस्ट मागता। निमणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक लिस्ट मेळ्ळा ते एक्टिव्हिस्टांकडच्यान। एक्टिव्हिस्टांच्या नाड्यार मंडळाची मोहीम चल्ल्या। पळयात रिपोर्ट। ट्युरिजमाच्या नावान सध्या गोंयभर खासा करून दर्यादेग वाठारांनी मसाज पार्लर अळमी कशी किल्लूंक लागल्यात। तांकां विचारतलो आवय बापूय कोण ना। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मसाज पार्लरांक नोटीशी धाडपाक म्हूण भलायकी खात्याकडेन मसाज पार्लरांची वळेरी मागली आणि खात्याचो कारभार उक्ताडार आयलो। भलायकी खात्याकडेन मसाज पार्लरांची म्हायती सोडच सादे लिस्ट सुद्धा ना। वेल्यान खात्या प्रदूषण मंडळाकडेन लिस्ट मागतात। गोंयभर इतले शेकड्यांनी मसाज पार्लर म्हूण चल्ल्यात ते भलायकी खात्याक खबर ना जाल्यार कोणाक विचारून चल्ल्यात। भलायकी खात्याक आयज मेरेन मसाज पार्लरांचे कांयच कशे खबर ना। मसाज पार्लर चलतात कशे आणि कोणाची मान्यताय घेवन का म्हूण पळोवंक निमणे प्रुडंटान ट्रॅव्हल ट्युरिझम असोसिएशनाक विचारले। ते म्हणटात तांचे कडेन फक्त स्टार आणि बाकीच्या मोठ्या हॉटेलांतले मसाज पार्लरांची म्हायती आसात, बाकीचे तांकां लागना। हालीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान काय पार्लरांक नोटीशी धाडल्यो। मंडळाक निमणे तांची म्हायती मेळ्ळी एक्टिव्हिस्टाकडच्यान। त्या आधाराचेर मंडळान नोटीशी काडून पार्लरांक प्रदूषण हरकत ना दाखलो घेवंक सांगला। जे पार्लर मान्यताय घेनात ते बंद करपाची मंडळाची मोहीम सध्या गोंयभर चल्ल्या। दक्षिणेची लिस्ट अजून मेळूंक नाशिल्ल्यान थंय अजून कारवाय जावंक पावली ना। All consent to operate applications will be placed before a technical advisory committee of the board that meets on every Monday, and they will decide whether they should process it or not. But in any case, we are demanding that the owner of the premise is present before the TAC before it is considered for either grant or rejection. Yeah, the applicant as well as the owner. कितलेशेच मसाज पार्लरांनी शिंदळकी चलतात म्हणून पुलीस आत्र्या पैऱ्यान धाडी घालत असतात। कितल्योश्योच चलयो आणि गिरायका रंगे हात मेळटात। मात भलायकी वाठारा खाला येवपी इतल्या मोठ्या धंद्याचो भलायकी खात्याक पत्तो लागूंक ना। ही गजाल शोकात करपी तितलीच दुबावाची। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि सुशांत पळ। म्हैसाळ धरणावेलो उदका प्रकल्प 2 वर्सांत 10% फुडें गेल्लो ना। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकाराचे सारखे लक्ष ना म्हूण इंजिनियर सिरियस नात म्हूण शिरोडेचो आमदार उद्देग मंत्री महादेव नायक सुदीनाचेर चाळवलो। प्रकल्प वर्सा भितर जावंक जाय आशिल्लो। फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तरी प्रकल्प तडीक लावचो म्हूण तो मागता। सुदीन म्हणटा काम नेमकें कित्याक आडकलां तें महादेवाक सांगून समजूपाचें ना। तें ताचें अज्ञान असल्यांचे घेवन बसपाचें ना। जे काम हाती घेतलां तें 1 वर्सा भितर जावंक जाय। 1 वर्सा पिरियड आशिल्लो ताका। म्हैसाळ धरण ट्रिटमेंट प्लांट आसा म्हणजे उदक शुद्धीकरण प्रकल्प जो आसा तो 1 वर्सा भितर पूर्ण जावंक जाय आशिल्लो। 1 वर्साचे आतां दुसरें वर्स सोंपलें। आमकां काम जाय, लोकांक उदक जाय आनी लोकांक उदक कित्याक मेळना, कित्याक काम जायना, कोण काम करिना
हे संदर्भात म्हजो विचार पळय आसा ते म्हजे विचार प्रकार आसात की ते काम जावंक जाय लोकांक आनी ह्या 6 म्हयन्या भितर तरी हो ट्रिटमेंट प्लांट उबो जावंक जाय. आतां ह्या 2 वर्सां भितर 10% सुद्दां तेजें काम जावना. माननीय मंत्री सुदीन ढवळीकर हाका विनंती रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तूं लक्ष घाल तेगे डिपार्टमेंट आनी ह्या डिपार्टमेंटांतल्या भितर तेणें लक्ष घातलें जायत जाल्यार तो प्रोजेक्ट मुखार वतलो. लक्ष नाशिल्ले कारणान आतां 2 वर्सां काळाव जाल्लो आसा. हाचेर PWD मंत्री सुदीन ढवळीकरान अशी प्रतिक्रिया दिली. खुबश्यो गोश्टी मिनिस्टराक खबर नाशिल्ले सावन चुकून ताणें हो स्टेटमेंट केला. हेजें काम आशिल्लें तें 2011-12 टेंडर जाल्लें जेन्ना आमी नाशिल्ले आनी हें काम तो कॉन्ट्रॅक्टर घेवपाक तयार नाशिल्लो. पूण मुख्यमंत्र्यान रिक्वेस्ट केलो त्या कॉन्ट्रॅक्टर, एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर, आनी मुख्यमंत्र्यान ताका रिक्वेस्ट केलो की हें काम जावपाक जाय आनी त्या खातीर तूं तें कर. पूण हातूंत आमी लक्ष घातले नंतर हांवें आनी मुख्यमंत्र्यान हें कामात 2011तलें काम ताका वर्क ऑर्डर जरी मार्च 2012 काय एप्रिलांत दिली तरी हें काम टेंडर जें जाल्लें तें प्रायर टू इलेक्शन हें सगळें जर कंप्लीट करतलो जाल्यार कमीत कमी आमकां सादारण प्लांट कंप्लीट करतलो जाल्यार सगळे NOC मेळ्ळे नंतर 1 वर्स तरी जाय आनी 1 वर्सांत तें काम कंप्लीट करपाची जबाबदारी पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान घेतली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.